जेजू क्रिस्त ते मुगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू ताच्या परगट जिणेची 12 वर्सां ताणें शिकोवन आसलो प्रदेश जावन आसा गलिलिया. सडावत काळ तो गलिलियांतच आसलो, गलिलियांतच भोंवतालो. थंयसर जायत्या जाणांक गूण करतलो, तांकां शिकयतलो. पूण एका वेळा ताका बगलें आनी जुदेवा लागीं उलोवन फायदो ना. जुदेव मुखेली आसात आनी शास्त्री आसात, तांच्या लागीं उलोवन फायदो ना. आनी हांवें म्हज्या शिसां लागीं उलोवंक जाय, म्हज्या 12 जाणां शिसां सांगी हांवें उलोवंक जाय. तांकां जायती शिकोवण दिवंक बाकी आसा, तांच्या लागीं मी उलोवंक जाय. देखून सगळ्या जुदेवांचेर आसलें कॉन्सन्ट्रेशन, सगळें गमन आतां जेजू आपल्या शिसांचेर घालता. ताका बघून सुरू जालें की हांवें शिकयलें समजता गी ह्या शिसांक. हांवें जें कितें सांगलां म्हज्या विशयांत, बापा विशयांत, सर्गा विशयांत, हें सगळें तांकां समजता गी. हांव कोण म्हण दिसाय की तांकां कळीत आसा गी. आनी अशें सांगून तो तांकां घेवन जेरुजलेमा कुशीक वेता. आनी वाटेर सेजारिया फिलिपी मेळटा. सेजारिया फिलिपी म्हणल्या एका गांवाक ते पावतना थंयसर जेजू एक सवाल आपल्या शिसांक विचारता, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. जेजून ह्या सेजारिया फिलिपी म्हणल्या गांवांत विचारलें हें सवाल भोव गरज आनी म्हत्वाचें. कित्याक जेजू सेजारिया फिलिपींत हें सवाल विचारता. सेजारिया फिलिपी त्या गांवाचो महत्व कितें तें समजल्यार आमकां नीज जावन कित्याक जेजून हें सवाल विचारलें म्हूण खंडीत आमकां कळटलें. सेजारिया फिलिपी गलिलियांतून सुमार 25 किलोमिटर पयस आसा. 25 किलोमिटर पयस आसा. आनी थंयसर सगळ्या जुदेयांत हेरोद आंतिपास आडळते चलोवन आसा जाल्यार सेजारिया फिलिपीन ताचो भाव आसा फिलीप म्हणून. देखून तें नांव आयलां सेजारिया फिलिपी म्हणून, हेरोदीचो भाव फिलीप. आनी सेजारिया फिलिपींत जायती विशेश घडितां घडल्यांत आनी महत्वाचें तें एक शहर भोव महत्वाचें. पयल्यान सेजारिया फिलिपींत जुदेव लोक मस्तुबुणो थंयसर दुसऱ्या कुळयांचो वा दुसरो धर्म पाळचे जण चड आसात. सिरियाच्या बाल देवांक थंयसर आराधन करतात. सिरियाच्या बाल देवाक थंयसर पुजा करतात. आनी हो बाल देव जावन आसा समृद्धेचो देव, म्हळ्यार सक्कड समृद्धी तुमच्या जिवितांत दिवचो देव. बोड भलायकी, समाधान आनी सर्व रितीचें ग्रेस्तकाय जें कितें तुमकां जिवितांत जाय तें सगळें दिवचो देव जावन आसा हो देव बाल देव. तशेंच एक व्हड दोंगर आसा आनी त्या दोंगरांत एक माट्यां आसा. आनी त्या माट्यांत पानियस म्हणलो एक देव जल्मल्लो म्हणून एक फात्यणी आसा. पानियस म्हळ्यार हे सगळे ग्रीक देव. आनी त्या माट्यांत पानियस म्हणलो देव थंयसर जल्मल्लो आनी थंयसर त्या देवाचेंय आराधन जाता. कित्याक तो पानियस म्हळ्यार प्रकृतीचो देव. सेजारिया फिलिपीचें नांव पयलेंचें नांवच पानियस. आनी त्या देखून थंयसर प्रकृतीचो देव तो जावन आसून, प्रकृती म्हळ्यार पावस जावंक पुरो बरें बेळें मेळचें, बरो पावस आनी हर एक संगती समृद्धी थंयसर परतून समृद्धीच जिवितांत कितें सगळें बरेंपण जाय तें दिवचो देव जावन आसा पानियस. आनी तशेंच इस्रायलांत जी न्हंय आसा जोर्दान न्हंय, ती जोर्दान न्हंय सुरू जावचीच सेजारिया फिलिपींत. ताची जर आसची सेजारिया फिलिपींत. ते देखून जोर्दान न्हंय उगम जावची सेजारिया फिलिपींत. त्या देखून समृद्धी थंय जावन सुरू जाता म्हण अर्थ. आनी एक विशेश आसा कितें म्हळ्यार थंयसर सिजाराक एक धोव्या मार्बलाचें टेंपल थंयसर बांदलां हेरोदीन. हे सगळे विशेशता हांगासर आसा. दळबार आसा, समृद्धी आसा, आडंबर आसा, भलायकी आसा, ग्रेस्तकाय आसा ह्या सेजारिया फिलिपींत. आनी थंयसर सुतारी जावन आसलो जेजू रावता आनी आपल्या शिसांक विचारता, आतां तुमी सांगा तुमच्या भोंवतणी हें सगळें तुमी पळयतात, असले असले देव आसात, समृद्धीचे देव आसात, तुमकां बरें करचे जिवितांत देव आसात, हांच्या मदें हांव आसां. आतां तुमी सांगा हांव कोण? तुमी सांगा हांव कोण? मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर शिसांनी दिल्ल्या जापी पैकी लोक कितें म्हणटा जेजू म्हणून
दिल्ल्या जापी पैकी 2 जापी भोव अर्थभरीत म्हणयात. एक ताणें म्हळें तूं एलिया जावंक पुरो, तूं एलिया जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार जुदेव लोक पाती येतलो, मेस्सिया येवच्या पयलीं एलिया येता. तें एक कितें म्हणटा मुन्सूचने म्हणटा आमी. मेस्सिया येता म्हणून जायचे जाल्यार एलिया येजेस, ही एक पातयेणी. आनी एक ताणें म्हळें तूं जेरेमिया म्हणून थोडो लोक म्हणटा. कित्याक जेरेमिया? ताका एक पातयेणी आसली तांच्या मदें. कित्याक म्हळ्यार जेरेमिया जिवन आसले वेळार तांचो लोक बंदडेक वेच्या आदीं ताणें आर्क पेट आनी दुंपाची वेदी एका दोंगरार ताणें लिपयल्ली. आनी त्या देखून लोक चिंतलो जेरेमिया परतून येतलो आनी येवन ती दुंपाची वेदी तशेंच आर्क पेट फाटीं काडून जेरुसलेम टेंपलांत प्रतिश्ठापीत करतलो म्हणले एक पातयेणी तांकां आसली. देखून ते म्हणटाले मेस्सियात येवचो जाल्यार तो जेरेमियाच येवंक पुरो म्हणून. पूण जेजू तांकां विचारता, हें सगळें तुमी पळयतात, आतां सांगा हांव कोण? तुमी सांगा हांव कोण? आनी पेद्रू तांकां जाप दिवन म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी हो जेजू हांगासर कसलोच वैभव नासतना, आडंबर नासतना, ग्रेस्त नासतना तांच्या मुखार रावला. आनी पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. कित्याक देवान बापान ताच्या मोतीन घालें की हांगासर जी कितें समृद्धी आमी पळयता, जी कितें संपत्ती आमी पळयता, ग्रेस्तकाय पळयता, भलायकी पळयता, हें सगळें एक ना एक दीस नाश जावन वता. पूण उरता जाल्यार जेजू क्रिस्त जिवो देव मात्र. हें सगळें दिवचें पानये जावंक पुरो आनी खंयचेय बाल देव जावंक पुरो ते संपूर्ण तरान आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक शकनात, सदांच आमचे संगी आसूंक शकनात. देखून पेद्रू म्हणटा तूं जिवो देव, मेल्लो देव न्हय, तांचे बरी मेल्लो देव न्हय, तूं जिवो देव. आनी त्या देखून आमी तुका नमस्कार करता. पूण मगच्यानो निसायकी पेद्रूक वैभव नातलो, आडंबर नातलो, कसल्याच रितीन अधिकार नातलो, अस्कत जाल्लो जेजूक वळखून घेवंक ताका साध्य जालें गी? जावंक ना. आमी पळयता हेच्या वांजेलांत निमाणें जेजू म्हणटा आतां तुवें म्हळें हांव क्रिस्त, तुवें म्हळें हांव देवाचो पूत, जिव्या देवाचो पूत. आतां हांव तुका सांगता आनी थोड्याच दिसांनी आमी जेरुसलेमाक वसाचे. थंयसर म्हाका ते मारतले, कुर्सायतले, तिंपी उडयतले, विणगे करतले. आनी हें सगळें सांगतना पेद्रू म्हणटा हें तुका जावचें नाका, हें तुका जावचें नाका. कित्याक पेद्रूक सयत आडंबर नातलो जेजू नाका, वैभव नातलो जेजू नाका, वा अधिकार नातलो जेजू नाका, बोळ नातलो जेजू नाका, अस्कत जाल्लो जेजू नाका. तांकां जाय वैभवान, आडंबरान, समृद्धीन भरलो जेजू. पूण बघच्या भावांनी भयणी, आमी म्हणटा सगळं आमी म्युजीक आयकता, पदां आयकता आनी आमकां कळीत आसा पद केदळ आमकां बरें समजता, बरें आमकां केदळ समजता. आमी संतोशान आसतना की कश्टांत आसतना, संतोशान आसतना संगीत आयकता, म्युजीक आयकता, आमकां बरें लागता, म्युजीक बरें लागता. पूण आमी केदळ कश्टांत आसा, केदळ आमी अस्कत जाता, केदळ आमकां आमच्यान कांय जायना म्हणटना आमकां जें कितें त्या पदांत लिरिक्स आसात, कितें उतरां आसात, तीं आमकां समजतात. हें म्हाकाच सांगलें म्हूण बघता. आनी तुमी आजकाल वॉट्सॅपानी पळयलें जाल्यार, स्टेटस पळयलें जाल्यार खंडीत जावन असली कोण बेजार येता आसा म्हणून थंय पळयल्यार कळटा. कित्याक म्हळ्यार स्टेटस घालतात, खंयची पदाचीं उतरां आसतात, म्हळ्यार रिलेट करता आमी आमचे कश्ट कोणाच्यागी एका लिरिक्स सांगाता रिलेट करता. तशेंच वैभव नातलो जेजू आमकां खंय मेळटा, आडंबर नातलो जेजू आमकां खंय मेळटा? तो खंय मेळटा गे म्हळ्यार आमी कश्टांत आसले वेळार, आमी पिडेंत आसले वेळार, आमकां कांय जायना, आमच्यान कांय करूंक जायना म्हणून अस्कत जाल्ल्या वेळार आमकां जेजू क्रिस्त कोण म्हूण आमकां समजता, कुर्सायलो जेजू कितें म्हूण आमकां समजता. आनी हें समजाचें जाल्यार आमी आमच्या मलगड्या लागीं विचारूंक जाय. जावं पुरो थोडे पिडेस्त आसून न्हिदल्ले कडेन आसात आनी तांकां तें कळटा क्रिस्त कितल्या मापान तांच्या जिवितांत जाय गे म्हणून, कुर्सायलो क्रिस्त कितें म्हणून त्या घडये तांकां समजता. आनी जीं कोण क्रिस्ताक असल्या क्रिस्ताक भेटल्यांत, कोणाक कुर्सायल्ल्या जेजूची वळख जाल्या, कोणाक वैभव नातल्या, अधिकार नातल्या, अस्कत जावन कुर्सार मेल्ल्या जेजूची वळख तांच्या जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत जाल्या, तांचो भवार्थ थीर जाता, तांचो भवार्थ कडपा बरी जाता आनी कोणी तांकां हालोवंक जावचें ना. असलो भवार्थ आमचोय जावं दी, प्रत्येक जावन अस्कत जाल्ल्या जेजूक वळखूंक
आमकां एक अवकाश मेळों दी जावं पुरो पिडे द्वारे जावं पुरो कश्टां द्वारे जावं पुरो खंयच्याय संदर्भांनी आमी अस्क जाल्ल्या वेळार तो कुर्सायल्लो जेजू अस्कत जेजू आमकां दिश्टीक पडटलो अस्कत जाल्लो जेजू आमकां जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण शिकयतलो अस्कत जाल्लो जेजू आमचो जीव खंय आसा म्हूण तो खंडी जावन आमकां शिकयतलो